कोणे प्रियोवा रस्ते अपघातान जखमी जाल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक मरण आयले उपरांत आतां सांग्यार लोकवस्तीन भोंवपी जखमी बिबट्याकूय दुर्दैवी मरण. राना खात्यान ताका बोंडला व्हेल्लो, मात ताचो जीव वाटोवपाक अपेस. हे घडणुकेचेर राना मंत्री विश्वजीत राणेन दुख्ख उक्तायला. एसीन बसून रावपी अधिकारी आमकां नाकात म्हूण विश्वजीत उलयलो. वन संरक्षण नवीन कुमाराक गोंयच्यान काडचो म्हूण डीजी फॉरेस्टाक पत्र बरयलां म्हूण विश्वजिताची म्हायती. सोमारा सांग्यार विलियन वाठारांत लोकवस्तींत आनी रस्त्यार भोंवपी जखमी बिबट्याक मरण. राना खात्यान हे जखमी बिबट्याक बोंडला व्हेल्ले कडेन सोमारा मध्यान राती 2 ताका मरण आयलें. ताचो जीव वाटोवपाक राना खात्याक अपेस आयला. 2 दिसां फाटीं कोणे प्रियोवा रस्ते अपघातान जखमी जाल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराचो जीव वाटोवपाक राना खात्याक जमूंक नाशिल्लें. आतां ह्याय बिबट्याक आयिल्ल्या मरणाच्या घडणुकेचेर मंत्री विश्वजीत राणेन दुख्ख उक्तायला. वन संरक्षण नवीन कुमाराचेर विश्वजिताचो फार. एसीन बसून रावपी ऑफिसर आमकां परवडपाचे नात म्हूण ताचें म्हणणें. स्क्रॅप विक्रेत्यांकडल्यान लाच घेवपाच्या प्रकरणात कोलवा पुलिसेच्या वट्ट 3 पुलीस कॉन्स्टेबलांचे निलंबन. ह्या प्रकरणात आता एक PSI राडाराचेर आसा. ताची चवकशी चल्ल्या. मजगती PI रितेश तारेची तडकाफडकी बदली. गोंयच्या पुलिसांची काळी कर्तुबां थांबपाचें नांवूच घेना. कांय दिसां फाटीं बेळगांवच्या एका बिझनेसवाल्या कडल्यान लाच घेतना कोंकण रेल्वेचो PI सुनील गोडलर आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसैन हांकां रंगेहात धरिल्ले. सद्याक ते दोगूय अटकेंत आसात. आतां कोलवा पुलीस स्टेशनात नवें प्रकरण घडलां. एका स्क्रॅपवाल्या कडल्यान लाच घेवपाच्या प्रकरणात अमर गांवकर, सिद्धेश शिरोडकर आनी सत्यम देसाय ह्या 3 कॉन्स्टेबलांचें निलंबन. दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंगान हो आदेश काडला. ह्याच प्रकरणात एका PSIची चवकशी चल्ल्या. ताचेरूय कारवाय जावपाची शक्यताय आसा. मजगती कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PI रितेश तारेची तडकाफडकी बदली केल्या. मायणा कुट्टेरी वाठारांतल्यान म्हाकाजना बापायन दाण्यान मारपीट केल्ल्यान सानिका दंबाळ हे 6 वर्सां पिरायेचे चलयेक मरण आयिल्लें. उपरांत दुबावीत सलीम दंबाळान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. पुलीस दुबाविताचो सोद घेतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोमारा राती उसरां 6 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मारपीट केल्ल्या प्रकरणात मरण येवपाची घडणूक घडली. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकच मायणा कुट्टेरी पुलीस घडणूक सुवातेर पावले. सलीम दंबाळ मूळ कर्नाटकाचो. तो रस्त्याचें काम करपाक गोंयांत आयिल्लो. हांगा येवन ताका फकत 8 दीस जाल्ले. आयले उपरांत तो 4 दीस मडगांवचे एके बागेंत रावून काम सोदपाक लागलो. ते उपरांत म्हाकाजत येवन ताका 3 दीस जाले. सोमारा राती 6 वर्सां पिरायेची चली सानिका आवय कडल्यान कितें तरी मागपाक हट्ट करताले. त्याच खिणाक सोऱ्याचे गुळेन ताणें ताका मारले. सत्तरी पिसुल्या वाठारांत दामोदर मंगलची खण बागान आशिल्ल्या काजू बागायतीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 60 लाखांचें लुकसाण जालां. वाळपय उजो पालोवपी दळान सुमार 2 कोटींची मालमत्ता वाटायली. सत्तरी पिसुल्या वाठारांत दामोदर मंगलची खण बागान आशिल्ल्या काजू बागायतीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 60 लाखांचें लुकसाण जालां. वाळपय उजो पालोवपी दळान सुमार 2 कोटींची मालमत्ता वाटायली. उजो पालोवपी दळाक उजो नियंत्रणांत हाडपाक यश आयलें. देवादयेन ह्या घडणुकेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना. दुसरे वटेन सांग्यार सुकिल्ल्या तणाक उजो लागलो. तशेंच कुडचड्या वाठारांत काजू बागायतीक उजो लागून सुमार 30,000चें लुकसाण जालां. दुसरे वटेन मंगळारा सांग्यार सुकिल्ल्या तणाक उजो लागलो. तशेंच कुडचडेच्या गवीवाडा वाठारांत काजू बागायतीक उजो लागिल्ल्यान सुमार 30,000चें लुकसाण जालां. कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळान दोनूय वाठारांतलो उजो नियंत्रणांत हाडलो.
वर्ल्ड वाईड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या बांबोळीच्या प्रकल्पाचे काम थांबवपाचो आदेश पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणान दिला. EIA अधिसुचोवणी 2016 खाला गरजेचे आशिल्लो पर्यावरण परवानो नाशिल्ल्याचे सांगून हे बांदकाम सद्याक बंद दवरपाक सांगला. पर्यावरण संरक्षण कायदो फाटीर मारून बांबोळे वर्ल्ड वाईड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे बांदकाम सुरू आशिल्ल्याचो आरोप RGPचो आमदार विरेश बोरकारान केल्लो. ह्या बांदकामा आड खर भुमिका घेत RGPन आंदोलनूय केल्ले. RGPच्या आंदोलना उपरांत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणान हे बांदकाम बंद करपाचो आदेश दिलो. बांदकाम थांबयले ना जाल्यार पर्यावरण संरक्षण कायदो 1986च्या कलम 15 खाला कारवाईची शिटकावणी प्राधिकरणान दिल्या. पणजे स्मार्ट सिटी खातीर वर्सभर बंद दवरून हॉटमिक्स केल्लो रस्तो परतून खणपाक सुरवात केला. पणजे सिवेजीच्या लायनीन बिगाड जाल्ल्यान सरस्वती मंदिर इमारतीच्या मुखावेलो रस्तो परतून खणला. डागडुजी केल्ले स्मार्ट सिटीचे रस्ते परतून खणपाक लागिल्ल्यान नागरिकांनी स्मार्ट सिटीच्या कामाचे प्रश्न उपरासपाक सुरवात केल्या. वर्सभर स्मार्ट सिटी खातीर बंद दवरून हॉटमिक्स केल्लो रस्तो परतून खणपाक सुरवात केला. सरस्वती मंदिर इमारती मुखावेल्या रस्त्यार खिरये आणि पिकासान परतून गणाघात करपाक सुरवात केल्या. सिवेजीच्या लायनीन बिगाड जाल्ल्यान हो रस्तो खणपाक घेतिल्ल्याचें कळटा. कोट्यांनी पयसो खर्च आणि प्रदीर्घ काळात चलिल्ले हे स्मार्ट सिटीचे काम ताका लागून स्मार्ट सिटीचे हे काम असफल जाला काय असो दाट संशय नागरिकांच्या मनात निर्माण करता. डागडुजी केल्ले स्मार्ट सिटीचे रस्ते परतून खणपाक लागिल्ल्यान ही स्मार्ट सिटीच्या अभियंत्याची गुणवत्ता काय हो स्मार्ट सिटीचो घाळपण असो प्रश्न नागरिकांक उपरासला. ज्या शिक्षकांक गंभीर दुयेंस म्हळ्यार टर्मिनल इलनेस आसतले तांकां वैजकी रजा मेळटली. हे विशीं शिक्षण खात्या वतीन रोखडेच परिपत्रक काडटले. तशेंच वेतन श्रेणी विशीं जे प्रश्न मांडल्यात ते वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन चर्चे उपरांत सोडयतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. डॉ. सावंत हांणी सांगले, शिक्षक सदांच भुरग्यांच्या सर्तीची तयारी करतात, मात शिक्षकां खातीर सर्त करपाची संद हे कार्यावळीक लागून मेळ्ळ्या. हाका लागून महाविद्यालयांतल्या यादींचेर उजेड पडला आनी कितेंय तरी नवें शिकोवपाक मेळ्ळें. बाबाजी सावंत हांणी शिक्षकांचे वेतन श्रेणी आनी वैजकी रजेचे प्रश्न मांडले. ज्या शिक्षकांक गंभीर दुयेंस जाल्यार तांकां वैजकी रजा मेळचे खातीरचे परिपत्रक शिक्षण सचिव आनी शिक्षण संचालक काडटले. शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीच्या विशीं वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा करून फुडाराक नक्की घेतले अशें सांगले. शिक्षकांनी सदांच कितें तरी नवें शिकपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें. गोंयांत दिर्यांचेर बंदी आसा तरी लेगीत गोंयच्या कांय वाठारांनी दिर्यांचें निर्भयपणान आयोजन जाता. बेतालबाटी जाल्ले दिरयेंत एका बैलाक मरण येवपाची घडणूक घडली. सट्टा लावपाच्या हेतान मुख्या जनावरांचो जीव पणाक लावपाचो हो खेळ. ह्या दिर्यांत बैल ना जाल्यार रेड्याक दुखापत जावपाची दाट शक्यताय. पयशे जिखपाच्या हावेसान बेतालबाटी जाल्ले दिरयेंत एका निश्पाप बैलाचो जीव गेलो. ही दिरी घडोवन हाडिल्ल्या आयोजकांचेर FIR नोंद जाला. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री लयराई देवीच्या जात्रे लागीं पाविल्ल्यान सध्या पुराय शिरगांव वाठारांत उमेदीचे ल्हार फाकला. पुराय गांवांत मंगल आनी भक्तिमय वातावरण फाकिल्ल्याचें दिसून येता. देवीचें दर्शन घेवपाक आतां पासूनच भक्तांची पावलां शिरगांव गांवाकडेन वळपाक लागल्यात. पुराय गोंया सयत देश विदेशांत नामना जोडिल्ली शिरगांवची श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू येता त्या शुक्रारा 2 मे ह्या दिसा जातली. जात्रा आनी उपरांत 4 दीस जावपी कौलांक मेळून लाखांनी भक्त शिरगांव गांवांत येता. जात्रा सुरळीतपणान जावची म्हूण देवस्थान समिती नेटान कामाक लागिल्ली आसा. दुसरे वटेन जात्रेचें वैशिश्ट्य आशिल्लें होमकूंड ढाळपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. स्टॉल्स उबे करपाचें काम लेगीत निमण्या पावण्यार पावलां. मजगतीं शिरगांव आशिल्ले देवीचे 2 तळयेचेर एकवात पाळपी 2 भक्तगण न्हावपाक येवपाक सुरवात जाल्या. शिरगांव सयत हेर वाठारांतले 2 तळयेन न्हावन सोवळे जातात. लयराई देवीची जात्रा दोणांची जात्रा म्हूण वळखतात.
ही जात्रा कसल्याच विघ्ना बगर साजरी जावची म्हूण दर वर्सा प्रमाण दोन भक्तगणांनी सहकार्य करचे असो आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास बर्वे, भाऊ उदय बर्वे आणि तिसरो दुबावित वासुदेव ओझरेकाराक 8 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या तिगांयनी केल्ले जामीन अर्ज कोर्टान भायर मारल्यात. आंबेडी 70च्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात पुलीस कादयेंत आशिल्ल्या बापूय देविदास बर्वे, भाऊ उदय बर्वे आणि तिसरो दुबावित वासुदेव ओझरेकाराक कोर्टान न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तिगांयनी जामिना खातीरूय अर्ज केल्लो पूण पुलिशेन तांच्या जामिनाक हरकत घेतिल्ली. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात हे तिगूय मुख्य दुबावित आसात. तांचो तपास अजून पुराय जाल्लो ना, ताका लागून तांकां जामीन दिवचो न्हू अशी मागणी पुलिशेन कोर्टा कडेन केल्ली. कोर्टान ह्या तिगांकूय 6 मे मेरेन 8 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. जुलै 2024 ते मार्च 2025 मेरेन कदंबाच्या इलेक्ट्रीक बसींतल्यान 16.92 लाख प्रवाशांनी प्रवास केलो. हातूंतल्यान कदंबाक 1.93 कोटी रुपयांची येणावळ आयल्या अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिगीजान दिली. कदंबान सुरू केल्ली कॅशलेस पेमेंट सुविधा प्रवाशांक सोयीची थारपाक लागल्या. प्रवाशांक ही सुविधा आवडिल्ल्यान बेगीनूच कदंबाच्यो बशी कॅशलेस करतले अशें तांचें म्हणणें. जुलै 2024 पणजेच्या रस्त्यावेल्यान पहिल्याच फावट कदंब AC इलेक्ट्रीक बसी धांवपाक लागल्यो. सुरवातेक ह्यो बसी बस स्टँड ते मिरामार, दोनापावल आनी बांबोळे असो भायलो रूट घेताल्यो. मात रोखड्योच पणजेच्या भितरल्या रस्त्यावेल्यान इलेक्ट्रीक बसी धांवपाक लागल्यो. पणजेच्या 18 जून रस्त्यावेल्यान तशेंच आल्तीन वाठारांत लेगीत वतात.
प्रधानमंत्री पोषण येवजणेंतल्यान दिवपी माध्यान आहारांत तेलांचें प्रमाण 10% उणें करपाचो आदेश शिक्षण खात्यान दिला. दर म्हयन्याक हे विशींचो अहवाल सादर करचो पडटलो. शिक्षण संचालक शैलेश चिंगडे कडल्यान ह्या विशींचें परिपत्रक जारी जालां. आता गोंयकारां खातीर एक अभिमानाची खबर. गोंयचे सुटके चळवळींत महत्वाचें योगदान दिल्ल्या गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक लिविया लोबो सरदेसाय हांचो पद्मश्री पुरस्कार दिवन भोवमान जालो. भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यान हो भोवमान जालो. पद्मश्री हो देशांतलो चवथो सगळ्यांत व्हड नागरी पुरस्कार जावन आसा. समाजीक मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक लिविया लोबो सरदेसाय हांकां हो भोवमान फावो जालो. नोटबंदी आणि उपरांत 2000 रुपयांच्या नोटी विशींच्या निर्णया उपरांत आता आरबीआयन 100 आणि 200 रुपयांच्या नोटा विशीं एक महत्वाचो निर्णय घेतला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन देशांतल्या चडशा बँका आणि व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटरांक निर्देश दिवन महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. आरबीआयन एक परिपत्रक जारी करीत तातूंत बँको आणि व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटरांक हे निर्देश टप्प्याटप्प्यांनी लागू करप बंधनकारक आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. आरबीआयच्या परिपत्रकाचो आढावो घेतल्यार तातूंत उण्यांत उण्या मोलाच्यो नोटी सामान्या मेरेन सहजपणान पावोवपा खातीर सामको महत्वाचो निर्णय घेतला. 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन सगळ्या एटीएम मशिनां मदल्या 75% एटीएमांत उण्यांत उणें एक कॅसेट पासून 100 आणि 200 रुपयांच्यो नोटी वचप अपेक्षीत आसतलें. उपरांत फुडें 31 मार्च 2024 मेरेन 90% बँक एटीएमा खातीर हो नेम लागू जातलो. उत्तर गोंयांत धाडी घालून जाले उपरांत आता अन्न आनी वखदां प्रशासनान दक्षिण गोंयांत रेस्टॉरंटांचेर धाडी घालपाक सुरवात केल्या. सोमारा राती साश्टी मालांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घालून नितळसाण नाशिल्लीं 2 आस्थापनां आनी एक रेस्टॉरंट बंद केली. तशेंच 20,000चें सामानूय जप्त केलें. मणिपुरांतलो तामेंगलाँग हो शांत जिल्लो विविधतायेंतल्या एकचाराची देख दिता. हालींच्या काळांत आव्हानां आसून लेगीत तो सद्भावनेचो दिवो उरला, जंय हिंदू आनी क्रिस्तांव लोक एकाच कुटुंबा भशेन एकठांय रावतात. चड करून क्रिस्तांव लोक आसले तरी ह्या शारांत हिंदू लोकांचे पवित्र थळ आशिल्ले काली माता देवूळ एकमेकांक आदर आनी मान्यतायेन आपणायला. भक्त भंय वा भेदभाव करिनासतना खोशेन आनी श्रद्धेन देवळाक भेट दितात. नाताळ, दुर्गा पुजा, ईद सारखे उत्सव एकठांय मनयतात. शाराचो खरो एकचार आनी शांतीचो भाव दाखयता. तामेंगलाँगांत समजुती वेगवेगळी आसूं येता, पूण मोग, आदर आनी सहअस्तित्व ही सार्वत्रिक भास.
ICMR म्हळ्यार इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हांच्या डेटा प्रमाण भारतांत 10.1 कोटी लोकांक उच्च रक्तदाब आनी 31.5 कोटी लोकांक गोणेमूत आसा. चिंतेची गजाल म्हळ्यार ह्या चडशा लोकांक गोणेमूत वा उच्च रक्तदाब आसा हाची जाणविकाय लेगीत ना. व्यस्त जिणे पद्दतीक लागून कुडींत काय बदल घडटात जे आमकां कळना. हे असंसर्ग दुयेंस आसून ते कुडींत कसलीच लक्षणां नासतना पातळटात. ह्या दुयेंसाक सायलंट किलर अशें म्हणटात, कारण कुडीक व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्यारूच ते दिसतात. हाका लागून काळजाचो आताक, स्ट्रोक, मूत्रपिंड अपेसी जावप अशी धोक्याची परिस्थिती निर्माण जावंक शकतात. परतून ताण लागप, मुतपाक जावप, थकवो जाणवप, वजन देंवप, कातीचेर खाज येवप ही गोडेमुताची सुरवातीची लक्षणां. तकली दुखप, थकवो जाणवप, न्हिदेचो त्रास जावप, मदीं मदीं नाकांतल्यान रगत येवप, काळजांत दुखप ही उच्च रक्तदाबाची लक्षणां. गोडेमूत आनी उच्च रक्तदाब आडोवपाक मीठ आनी साखरेचें सेवन उणें करचें. 7 वरां बरी न्हीद घेवची. महाराष्ट्रांतल्या शेगाव तालुक्यांतल्या कांय गांवांत कांय दिसां पयलीं लोकांचे केस गळटाले. आतां बोंडखेड, कालवड, कटोरा, मचिंद्रगड, गुळी ह्या 5 गांवांनी नाखटां गळून पडपाक लागल्यात. पंजाबाच्या होशियारपूर, नवाशहर ह्या वाठारांतले जमनींत सेलेनियमचें प्रमाण चड आसा. हाका लागून हांगा पिकयल्ल्या गंवांतूय सेलेनियम चड आसता. हो गंव रेशनाचें धान्य म्हणून बुलढाणा जिल्ल्यांतल्या शेगाव मालांतल्या बोंडगाण सयत कांय गांवांनी वांटलो. त्या गांवाच्यो चपात्यो नागरिकांनी खाल्ल्यान सेलेनियम पॉयझनिंग जालें. हाका लागून पयलीं नागरिकांचे केस केले आनी आतां नाखटां वचपाक सुरवात जाल्या. बुलढाणा जिल्ल्यांतल्या नागरिकांनी आतां सेलेनियम आशिल्ले गंव खावप बंद केलां. हाका लागून केस वचपाचें थारलां. जांचे केस वचून टक्कल पडला तांकां 3 ते 4 सप्तकां उपरांत परत केस येवपाक लागल्यात. नाखटां गेल्या उपरांत कांय दिसांनी परत नाखटां येतली. हे समस्येचेर कसलेच तरेच्या ट्रिटमेंटाची गरज ना अशें सरकारान स्पश्ट केलां. वृंदावनांतले बांके बिहारी देवूळ हे भारतांतले लोकप्रिय तीर्थथळांतले एक. हांगा खासा करून उत्तर प्रदेशांतल्या भक्तांची सदांच गर्दी आसता. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो निशेध करपी कांय हिंदुत्वादी संघटनांनी ह्या देवळाक सेवा दिवपी आनी हांगा दुकानां आशिल्ल्या मुस्लिमांचेर पूर्ण बहिश्कार घालचो अशी सुचोवणी केल्ली. ती पुजारी आनी देवस्थान समितीन न्हयकारल्या. मथुरा आनी वृंदावनांतल्या कांय हिंदुत्वादी संघटनांच्या गटान हिंदू दुकानदारांक आनी यात्रेकरूंक अल्पसंख्याक समाजा कडेन वेपार करचो न्हय अशें सांगलां. मुस्लिम दुकानदारांनी वेवसायीक आस्थापनांचेर दनयांची नांवां बरोवची अशें ह्या गटान सांगलां. बांके बिहारी देवळाच्या वेव्हारांतल्यान मुसलमानांक कुशीक काडपाची मागणी करपी काशी विद्वत परिशद हे संस्थेचे वांगडी नागेंद्र महाराज हांणी सांगलें, तांणी चलयिल्लीं दुकानां आमी सोदल्यात. दुकानांचेर तांकां तांची नांवां बरोवपाक सांगलां. अमेरिकेन विकपी सगळे आयफोन फुडल्या वर्सा सावन भारतांत तयार करपाची ॲपलाची येवजण आसा. चीनाचेर निंबून रावप उणें करपाक आनी आपली पुरवण थंयच्यान भायर काडपाक ॲपल आदीं सावन यत्न करतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हाणें हालींच संवसारभरांतल्या देशांचेर कर लावपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान आनी चीना कडेन चालू आशिल्ल्या कर झुजा उपरांत कंपनीन हो निर्णय घेतला. फायनान्शियल टायम्सान ही म्हायती दिली. ह्या वर्साच्या निमाणे मेरेन ॲपलान आपली असेंब्ली भारतांत हाडली जाल्यार 2026 मेरेन 6 कोटी परस चड आयफोन तयार जातले. सध्याचे क्षमताये परस हे दुप्पट आसा. अमेरिका ॲपलाची सगळ्यांत म्हत्वाची बाजारपेठ. ताचे उत्पादन मुळाव्या साधन सुविधांचेर सध्या चीनाचें वर्चस्व आसा. IDCच्या मतान 2024 कंपनीच्या संवसारीक आयफोन शिपमेंटान सुमार 28% तांचो वांटो आसा असो अदमास आसा. कर्नाटक उच्च न्यायालयान राष्ट्रीय प्रतीक आनी चिन्हांचो देखीक झेंडो, अशोक चक्र, राष्ट्रीय चिन्ह आदी गैरवापर करपाचेर बंदी घाल्या. ही चिन्हां फकत तेच लोक वा संस्था वापरूंक शकता जांकां ते खातीर परवानगी दिल्या. ज्या मनशाक तशें करपाचो अधिकार ना ताका ताचो उपेग करपाक मेळना. कोणूय ताचो अयोग्य चुकीचे पद्दतीन वा वैयक्तीक फायद्या खातीर वापर करूंक शकना अशें न्यायालयान म्हणलां. मुखेल न्यायाधीश NV अंजारिया आनी न्यायाधीश MI अरुण हांच्या खंडपीठान हाचेर भर दिवन सांगलें, राष्ट्रीय चिन्ह आनी राष्ट्रीय प्रतीक हो राष्ट्राचो अभिमान, सन्मान आनी सार्वभौमत्वाचें प्रतीक आसा. गैरवापर करप्यांचेर खर कारवाय करची उच्च न्यायालयान सांगलें.
पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांकां दिल्लींतल्यान एम्स हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिल्या उपरांत तांची भलायकी आतां सुदारल्या. फाल्यां बुधवारा विसव घेतल्या उपरांत ते मंत्रालयान हाजेरी लायतले. तांचे भलायकीची विचारपूस केल्या उपरांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी पत्रकारांक ही म्हायती दिली. कायदो आनी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांची भलायकी इबाडिल्ल्यान फाटल्या म्हयन्याचे निमणे कडेन तांकां एम्स हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हॉस्पिटलाक भेट दिवन तांची विचारपूस केल्ली. जायते दीस तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार केल्ले. डिस्चार्ज दिल्या उपरांत आतां ते रायच्या घरांत विसव घेतात. सिक्वेरा हे म्हजे लागींचे इश्ट, देखून तांचे भलायकीची विचारपूस करपाक हांव तांकां वचून मेळ्ळो. घरांत बसून ताणें कांय फायलींचेर नदर मारल्या. फाल्यां तो मंत्रालयान घेतलो अशी म्हायती श्री ढवळीकर हांणी दिली. बेकायदेशीर जमीन हातासपाच्या प्रकरणात मोहम्मद सोहेलाचो संबंध आशिल्ल्या बार्देस तालुक्यांतल्यो 193.49 कोटी रुपयांच्यो मालमत्ता ईडीन तात्पुरत्यो जप्त केल्यात. ह्या आदी ईडीन 39.20 कोटी रुपयांच्यो 21 मालमत्ता जप्त केल्ल्यो. तशेंच गेल्याच सप्तकांत रोहन हरमलकराचो आस्पाव आशिल्ल्या 1,600 कोटी रुपयांच्या जमनींची कागदां जप्त केली. शारांनी ग्रीन कवर तयार करपा खातीर रान खात्यान फुडाकार घेतला. हे खातीर रान खात्यान नगर उदरगत खात्याच्या सहकार्यान हो उपक्रम फुडें व्हरपाचें चिंतलां. सिंगापुरांत अशे तरेची वर्टिकल फॉरेस्ट आसात, तेच धर्तरेचेर गोंयांत लेगीत वर्टिकल फॉरेस्ट तयार करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत सांगता. राज्यांत रानवटी जनावरांक मरपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. कांय दिसां पयलीं प्रियोआन बिबट्याच्या पेट्याक मरण आयिल्लें. उपरांत एका अपघातान ब्लॅक पॅन्थराक मरण आयिल्लें. काल जखमी अवस्थेंत लोकवस्ते कडेन आयिल्ल्या बिबट्याच्या आजून उपचारा वेळार जीव सोडलो. रानवटी जनावरांक मरण येवपाच्या प्रकारांची गंभीर दखल घेत रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वायल्ड लायफ एसओएस हे राष्ट्रीय संस्थेच्या सहकार्यान गोंयांत एनिमल रेस्क्यू सेंटर उबारपाचें चिंतलां. ह्या सेंटरांनी पशु वैजकीय दोतोरांची नियुक्ती करतले अशें विश्वजीताचें म्हणणें.